I, the presiding officer Navnath Chandrakant Amre, declare that Srimati Gauravi Guruprasad Naik as a Sarpanch of Village Panchayat Harwade and Sri Demgo Sukram Malik as a Deputy Sarpanch of Village Panchayat Harwade. हांव गौरवी गुरुप्रसाद नाईक आतां बिनविरोध सरपंच निवडून येयल्ले आसा तेन्ना CM सराचे हांव खूब आभार म्हणटा की तेंच्या नेतृत्वानूच ही पंचायत बरी चल्लेली आसा, ह्यान फुडें चलतली. तशेंच म्हाजे मिस्टर गुरुप्रसाद नायक तेंच्यांनी बीन बरो हे पंचायतीक लागून खूब हातभार लायिल्लो आसा. तशेंच हांव तेंचेंय नांव दवरतलें, दोतोराचेंय नांव दवरतलें आनी म्हाजे हे वांगडी आहा तेंकां घेवनूच हांव फुडें वयतलें आनी फूल हरवळी पंचायत गांवचो विकास बऱ्यापैकी करतले. मुख्यतः तुमचो खंयचो असो प्रोजेक्ट आसतलो किंवा खंय तुमचो एक विचार आसतलो तो तुमी फुडें व्हरून पंचायतीत? आतां CM सर डेव्हलपमेंटाक हे करतले तेन्ना ते हेचेरूच फुडें वयतले. हांव देमगांव मळी आयच्या हरवळी ग्रामपंचायत हरवळी सरपंच उपसरपंच निवडणूक हांव अनधिकृत उपसरपंच डिक्लेअर जाल्लो तेन्ना हांव म्हाज्या 5 पंचांचे धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका ही जबाबदारी दिल्ली बद्दल. तशेंच हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सर हेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास धरून म्हाका ही जबाबदारी दिल्या बद्दल तेंच्याय हांव मनाघातांतल्यान देव बरें म्हणटा. आनी फुडलीं जी कितें कामां आहा ती गांवा बद्दल ती आमी एकत्र रावन सगळे मोठ्या प्रमाणात ही कामां करतले. आयज हरवळ्या पंचायतीचे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचाचे इलेक्शन आसलें. 20 तारखेक हरवळ्या पंचायतीच्या 3ऱ्या टेन्युअराचें इलेक्शन जालें आनी 21 तारखेक रिजल्ट जालो आनी आयज 28 तारखेक सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच ह्या हेंचें इलेक्शन आसलें. सरपंच गौरवी गुरुप्रसाद नायक ही बिनविरोध निवडून येयल्ली आसा. तशेंच डेप्युटी सरपंच देमगांव मळीक हेंची बी निवड जाल्ली आसा. आमी सगळे जाण हरवळकार दोतोराचे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे मना काळजांच्यान अभिनंदन करता. कित्या खातीर जाल्यार आमकां हरवळ्या खातीर ही नवीन अशी पंचायत दिल्ली आनी फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत हरवळ्या पंचायतीचें काम बऱ्यापैकी चल्लेलें आसा. तेज्या खातीर जी आमची नवनिर्वाचित फूल पंचायत मंडळ आहा तेंचें हांव अभिनंदन करता आनी तेंकां शुभेच्छा व्यक्त करता की तेंच्यांनी फुडलो 5 वर्साचो कार्यकाळ आहा तो तेंच्यांनी बऱ्या भशेन सांबाळचो.